विधानसभेन हेजे निर्णय घेवचो की जी ॲक्ट गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशन एंड रेग्युलेशन ॲक्ट जो आसा 1987 तो एमेंड करचो सेक्शन 2 आणि ते रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जे आसा 1961 पासून ते सेक्शन 2 जे आसा ते 87 पासून 23 मे 1987 पासून ते इंट्रोड्यूस करचे आनी ते एमेंड करून घेवचे. ताजेर आमकां ताणें अशें आश्वासन दिलें की आपूण जे ग्रूप ऑफ मिनिस्टर आसा प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान ग्रूप ऑफ मिनिस्टर एक कमिटी काडलेली आसा आनी त्या ग्रूप ऑफ मिनिस्टरान हो विशय डिस्कस जातलो आनी हो विशय डिस्कस करपाक आपूण एसेंब्ली जातकच फर्स्ट 4 तारखेच्या त्या 4 तारीख किंवा 6 तारखेक तो दिल्ली वचून ते सॉर्ट आउट करतलो अशें ताणें आमकां एश्युरन्स दिली. तो अमेंडमेंट करतलो एसेंब्लीन फक्त रेजोल्युशन करतलो कारण रेजोल्युशन किंवा कॉलिंग अटेन्शन कितें आसा ते आमी एक डिसिजन घेतले आनी सेंट्रलाक कन्वे केले. ताणें परत हें आमकां एक सांगलें की तुमी सेंट्रलाक वचून काँग्रेसीन हे पार्लिमेंटान हो फाल्यां विशय येतकच तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय हें तुमकां करचें पडटलें ताणें सांगलें. तर त्या वेळार ताका हांवें सांगलें की ऑलरेडी आमी राहुल गांधीक हांव मेळ्ळे आमचे डेलिगेशन्स आनी तेजे कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्लो पयलींच आनी रिक्वेस्टान काँग्रेसीन आमकां सांगलां की आमी तुमकां सपोर्ट करतले अशें बील येयलें. सो तुमचो तो 25 तारीख कितें धरणा बिन प्रोग्राम तो आतां जावचो ना कारण जेन्ना चीफ मिनिस्टरान आमकां अपॉयंटमेंट दिवन सगळें एक्सप्लेन केलां सगळें आपूण करता म्हणून सांगलां आमचो मेमोरंडम सगळो येयला आनी वयल्यान ताणें हें सांगलां की तुमकां जर आनी कितें एड करपाक जाय आनी जर कितें पॉयंट्स तुमचे आसा जाल्यार आपणाक नोट करून धाडून दी म्हणून ते आमी प्रोसेस कंप्लीट करता. कितले पर्यंत म्हटलें न्ही ताणें सांगलां की फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट 4, 5 किंवा 6, 7 आसा त्या विकांत आपूण दिल्ली वचून ती मिटींग कितें आसा तातूंत तें डिसिजन घेतलें. तेज्या पयलीं रिजोल्युशन हय तेज्या पयलीं एसेंब्लीन कितें आसा तें फाल्यां आश्वासन दितलो एसेंब्लीन फाल्यां कितें आसा तें आउटकम कळटलें पूण मेन इश्यू जो आसा तो दिल्ली वचून सॉर्ट आउट करतले अशें ताणें सांगलें.